डॉक्टर आनी एक विचारता, हांव खूब म्हणजे हालीं आमी पळयता खुबशे भुरगे अशे वक्लां लायतात. वॉट इज द कॉज? म्हणजे हें आत्ताच कॉमन अशें दिसता, मे बी फॉर वेलिड रिजन, म्हणजे वेरियस रिजन, की बाबा ते मोबायला खातीर, लॅपटॉपा खातीर, काय ते अभ्यास खूब करता खातीर म्हणून, आय डोंट नो. बट हें एक्चुअली वॉट इज दॅट कॉज? म्हणजे हें चश्मा लागपाचें चश्मा लागप म्हणजे कितें? चश्मा लागपाचें कारण कितें? चष्मा लागप म्हणल्यार बेजिकली भुरग्याक दिसना, पण आतां भुरगीं ल्हान आसतना कितें आवय बापायक सांगूंक शकना आपल्याक दिसना म्हणून. मेन तर आमी आतां टॉडलर्स जी स्कूल गोईंग भुरगीं आसता 5 वर्सां पयलीं, ती भुरग्याक आवय बापायक सांगूंक शकना आपल्याक दिसना म्हणून. सो ह्या हितून आमी कितें करूं शकता की आवय बापायांनी ताका चॅकअपाक हाडचो. डॉक्टर आमी रुटीनली रेकमेंड करता विदीन 6 मंथ्स फर्स्ट चॅकअप जावचे भुरग्याचे, फूल कंप्लीट दोळ्याचे चॅकअप करपाक जाय दर एक भुरग्याचे आय सी. 6 म्हयन्याचेर. नेक्स्ट चॅकअप 2 ते 3 वर्सां भितर करूंक जाय सेकंड चॅकअप, आनी तेज्या मागीर स्कुलान वयच्या पयलीं एडमिशन करच्या पयलीं एक फावटी चॅक करूंक जाय. अच्छा. हे तपासलें की आमकां कळटा वॅदर ताका चश्मा आसा काय ना तो. चश्मा आसा जाल्यार चड व्हडलो नंबर आसा जाल्यार ताका चश्मा लावचो पडटा कंपल्सरिली. ना जाल्यार आमी रेग्युलर चॅकअप करून तो वाडटा काय कमी जाता तें पळोवंक शकता. अच्छा. दुसरें म्हणल्यार आतां डिजिटल एरा, मोबायल स्क्रिन्स चड जाला, स्क्रीन टायम चड जाला, भुरगीं लागीं लागीं धरून फोन बी ते पळोवन वाचतात किंवा व्हिडिओ पळयता युट्यूबाचेर. तातूंत कितें जाता म्हणल्यार मायोपिया म्हणून एक कंडिशन आसा, हे दोळ्याचे चश्माचे ते नंबराचेच कंडिशन, ते ताजो इन्सिडन्स सद्या वाडला. म्हणजे आतां वाडत आसा, फूल वर्ल्ड वायड स्टडी पळयत जाल्यार ताजे इन्सिडन्स वाडत आसा. सो हे फुडें फुडें वचून चड जातले अशें म्हाका दिसता. अच्छा, म्हाका सांगा डॉक्टर, अशें खुबशे फावटी म्हणजे हियर्स की अशे लोक म्हणटात की खूब फावटी खूब वेळ जर ताणें मोबायल किंवा लॅपटॉप जर कंटिन्युअस पळयलो जाल्यार ताचे ते दोळे ओपन उरतात आनी तातूंत म्हणजे तेचें हायड्रेशन जें आसा दोळ्याचें तें कमी जाता. म्हणजे ताका जो दोळो आमचो जनरली जो वॉल्सर आसता ते वॉल्साण कमी जाता आनी ताका लागून त्रास जावंक शकता. एक्चुअली वॉट हॅपन्स इन दीस प्रोसेस? म्हणजे नक्की जाता कितें? हेका म्हणटात डिजिटल आय स्ट्रेन. म्हणल्यार आमी जेन्ना स्क्रीन कंटिन्युअसली पळयतात तेन्ना आमी ब्लिंक करपाक विसरता, दोळे पटपटूंक विसरता. हां. पळयत रावतात कंटिन्युअसली तेन्ना कितें जाता की दोळ्यान जे नॅचरल उदक आसता न्ही, टियर्स आसता आमचे, ते फूल दोळ्याचे वयर स्प्रेड जायना. स्प्रेड जायना म्हणलें की दोळो सुकपाक लागता. आय सी. सुकलो काय मागीर दोळ्याक त्रास जावपाक सुरू जाता. सो हेतून आमी बेजिकली 20-20 रूल म्हणून आसा तो फॉलो करपाचो. म्हणल्यार दर 20 मिनटां आमी स्क्रीन पळयल्या उपरांत 20 मिनटां धूर खंयचे एक ऑब्जेक्टाक पळोवपाचे. हे आमी 20 सेकंदाक करपाक जाय अशें. अच्छा, म्हणजे परत सांगता, म्हणजे डॉक्टरान सांगलें ती गोष्ट म्हत्वाची आसा, वीच इज म्हणजे इट इज म्हाका दिसता प्रॅक्टिकली एप्लिकेबल फॉर एवरीबडी. जे लोक मोबायलाचेर किंवा लॅपटॉपाचेर काम करतात किंवा तांकां तो वापरचोच पडटा त्या लोकां खातीर ही म्हत्वाची मार्गदर्शन आसा. 20 मिनटां जेन्ना तुमी कंटिन्युअसली पळयले टीव्ही जावं लॅपटॉप किंवा तुमची मोबायल स्क्रीन फॉर 20 मिनिट, जाल्यार एक 20 सेकंदां खातीर तुमी पयशिल्लें कितें तरी पळोवपाक, फार ऑफ ऑब्जेक्ट. हातूंत कितें जाता, दोळ्यांचे जे मसल आसात ती रिलॅक्स जाता, तांकां मातशें रेस्ट मेळटा आनी देर इज एकोमोडेशन जे आसता ते सारकें जाता. सो ही गोष्ट खूब म्हत्वाची सगळ्यांच खातीर आसा. इट इज नॉट ओन्ली फॉर द किड्स, ओन्ली फॉर द चिल्ड्रन, बट फॉर एवरीबडी.